ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सगळ्यापाशी पुढे आमगेल गुरुदेव परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आणि आमगेल गुरु देवालय गुरुबंधू परमपूज्य भक्तिचार्य स्वामी आणि आमगेल परम गुरुदेव कृष्ण कृपा श्री मूर्ती एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आमगेल चरणारी दंडवत प्रणाम करता आमगेल आशीर्वाद घेता आणि तुमकां सकळ वैष्णवांक प्रणाम करून आयच्या प्रवचनाक सुरुवात करता। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आमगेला आयचो विषय the confidential reasons or secret behind the appearance of Lord Jagannath. जगन्नाथ भगवंतू भारी विचित्र भगवंतू सहज सुलभ जावन तांकां तांगेल बद्दल तांगेल विशयांतू कळची भारी कष्ट आसा। त्या निमित्त पुरा आचार्य आणि पुरा आमगेले स्वामी आसा ती आमगेले आचार्य आसा ती आमगेले संप्रदायांतले फुडले आचार्य आसा ती तांणी पुरा आमकां समजावून सांगितलें आसा। त्या निमित्त आमकां जगन्नाथांचें रहस्य थोडे थोडे इत्ते म्हणून कळता। आचार्याल कृपे शिवाय आमकां हे कसले रहस्य देवा भितर कळच साध्य ना। सगळ्या फुडें आमी केन्नाय खंयचीय कथा काणी सांगचे फुडें आमगेले पुरा आचार्यांक वंदन करूं आसा। आनी केन्ना दय करता ती तेन्ना हे जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभू राधा कृष्ण वृंदावन या पुरा कठीण विशयांतले जे रहस्य आसा ते सुलभ करून आमकां कळता। नातल्यार आमगेले आचार्य केन्नाय ना आसल्यार आमकां हे कशें कळचें आशिल्लें। तांगेल दय आसा म्हणून आमकां हे पुरा रहस्यमय विशय थोडे थोडे जाल्यार कळच्याक फाव आसा म्हणून आमी उपास एक पंथ सकळ आचार्यांक प्रणाम करुया आनी आयचो विशय सांगचो प्रयत्न करुया। तशें जगन्नाथ आमगेल्या हॉस्पिटलांत जगन्नाथ मूर्ती आसा। आमगेले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र आमगेले देवस्थान आसा लायक श्रृंगार करता ती। केन्ना पेशंट थंय येता ती तेन्ना सुरवे प्रश्न म्हळ्यार हो देव अशी कशी हे देवा हात दितना पाय दितना ती अशी ते डोळे वडवड करून दवरले ती अशी एक कॉमन सामान्य प्रश्न येता। तेन्ना त्या जगन्नाथाचे दर्शन आसा पळय तेची तांकां जिज्ञासा उत्पन्न करून तांगेल विशयांतू माहिती मेरी नॉलेज प्राप्त करूंक तरी सहाय करता ती। तांगेल रूप अशें आसा की तांकां पळयत ताका प्रश्न येता की अशी कशी आणि अशी कशी म्हणल्यार सांगच्याक एक चान्स मेळटा ते कशी म्हणून मागीर ते पुरा कहाणी सांगूक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळता। तशें ताका तरी जे जगन्नाथाचे जे दर्शन आसा तेची व्हडले कृपा निधान आसा मागीर कृपा सागर आसा। पळयत ताकाची तांगेल विशयांतू जिज्ञासा निर्माण जाता। तर ह्या विचित्र जे जगन्नाथ स्वरूप आसा ते प्रेम स्वरूप आसा। जगन्नाथ स्वरूप राधाराणी विषयी जो प्रेम आसा तांकां त्या विरहांतू ते विचित्र रूप निर्माण जाला। ताची मस्त मस्त कहाणी आसा ती ताची एक कहाणी आमी गेल्ले पंथा शनिवारा सांगल्या की कशी देवान तागेली कहाणी आयकताना कृष्ण आणि बलरामानी ते विचित्र रूप धारण केले महाभाव प्रकाश म्हणून रूप धारण केले
ते एक कहाणी आसा तशी 4 की 5 कहाणी आसा ती ज्या निमित्तान देवान हे विचित्र रूप धारण केला. तातूंत एक कहाणी आनी कशी आसा म्हणजे आमगेली आयची सुरवेची आणि लास्ट टाइम फर्स्ट म्हळ्यार आज सेकंड कहाणी. द्वारकेन तूं कृष्ण वृंदावनात दाखोवन मथुरा चमकलें ती मागीर थंय दाखोवन द्वारके गेलें ती आणि द्वारकेन तूं ताजे मागीर वचून हस्तिनापुरा गेलें आणि केन्ना दोन भायर पडले पळय तेन्ना दोन राक्षसा वट्टू लढाई करून तांकां मारचें काम चालू आसा. म्हळ्यार जगान तूं अनंत राक्षस आशिल्ले तातूंत 90% चड राक्षस जरासंधान वट्टू करून शत्रुपंथ आक्रमण करून तांगेले वध देवान केला. म्हळ्यार देव देव आसता तागेल्या वरी मोग करताली मस्त मनशां आसा ती तरी पण तागेले वरी शत्रुत्व करणारी मनशाय मस्त आसा ती. जगान तूं देवूय स्वता आयल्यार ताकाय शत्रूय आसा आणि मित्रय आसा. देवा दृश्टीन कोणाय शत्रू ना पण देवाक शत्रू म्हणटाली मस्त मनशां आसा ती. त्या खातीर ह्या जगान तूं आमी केन्ना जन्म घेता केन्ना देवाक शत्रू म्हणटाली मनशां आसा ती तर आमकांय शत्रू हांगा आसता तिची. त्यामुळे शत्रू ना आसील जाग म्हळ्यार एकाची काही गोलोक वृंदावना गेल्ले मागीर वैकुंठा गेल्ले मागीर ते आमकां शत्रू ना ती. तर शत्रुत्व आशिल्ल मस्त मनशां वट्टू तांकां वस्तू आशिल्ली मिती तांणी मुद्दाम कोणाकय सांगनी की तांगेल वृंदावना वट्टू मस्त प्रेम आसा म्हणून. परंतु राजनितीन तूं कसो जाता राजनिती आसतना केन्ना आमगेले शत्रुत्व जाता तेन्ना शत्रुत्व जाताना शत्रू कोणावर मोग आसा खंय तागेली आसक्ती आसा म्हणून शत्रू अभ्यास करता आसा. तशी कृष्णान जरी ओपन करून सांगलें आशारी की मेगेल राधा राणी मस्त मोग आसा गोपीर मस्त मोग आसा वृंदावना मस्त मोग आसा तर त्या पुरा शत्रू येवन वृंदावनार आक्रमण करता ती आणि पुरा ब्रजवासींक नंद बाबाक आणि यशोदामाईक आणि सगळ्यांक कश्ट दितात. म्हणून तांगेल वगैरे मोग आशिल्ले मिती कृष्णान कहीं केन्नाय त्या वर्णन करनी की ताका कितली गोपी आणि वृंदावनार मोग आसा म्हणून. बाकी आतां वाजतान कळलेले की खंय पण कृष्णान सांगेल ना की ताणें तागेल राधा वयले प्रेम गोपी वयले प्रेम ते पुरा गुप्त दवरले आशिल्ले. केन्ना केन्नाय मात रुक्मिणी आणि सत्यभामा सांगिल्ले आसा केन्ना केन्नाय नारदा वट्टू लीला करून सांगिल्ले आसा पण आम जनतेन तूं पब्लीक करून केन्नाय सांगनी. ताची मागची भावना अशी आशिल्ली की कृष्णाक येत्सन आशिल्ली की तागेल्या मनान तुले मोग भित्त वयले मोग ताणें प्रकट केल्यार तागेले शत्रू विंगड भावनेन ते इन्फॉर्मेशन पिकअप करता ती आणि ताचे दुरुपयोग करून वृंदावनारी आक्रमण करता ती आणि त्या पाप मनशांक मस्त कश्ट दिता ती. त्या खातीर कृष्णान तागेल विरह हो आस पळय तो स्वता भितरी एकल्यानाच एकांतान तो भोगला ताणें. तांकां सहन जायना आशिल्लें. रुक्मिणी वट्टू बैसून जेवण जेवताना पिश्या मणके करचे आशिल्ले. राधे विशाखा ललिता रुक्मिणी प्रश्न पडता आशिल्लो कोणाक नांव घेता तुमी. मागीर राती केन्नाय न्हिदले आसतना मध्यराती उठून राबचें आसा अंतलारी आणि राधे आणि अम्माक आणि अन्न आपोवचें आसा. तेन्नाय प्रश्न पडता आसा कसं न्ही कोणाक नांव घेता तुमी. सांगचें आसता न्ही की तुमकां सांगू जायना म्हाका तें भारी कश्ट सांगचें आसा. मेगेल मनान तूं तांगेल विशय कसन भावना आसा कसन मोग आसा म्हणून म्हाका सांगचें जायना आणि सांगचें म्हाका भारी कश्ट सांगतना म्हाका रडण येता. मेगेल भावना म्हाका कंट्रोल करूं जायना अशें म्हणून देवान मस्तपण तो विशय तो कॅन्सल केल्लो आसा. एक दिसू कृष्णाक तांगेल राधा राणीलो विरह जो आसा पळय तो सहन जायनी आणि कृष्ण एकलो आशिल्लो तेन्ना आणि तेन्ना बेसूच जाल्ले ती बोध चुकला. तेन्ना राधा राधा म्हणता 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 बोध चुकला. तेन्ना नारद मुनी थंय आयले. नारद मुनी थंय येवन वृंदावना विशयांतू लीला विशयांतू पद म्हणला. which means Narad Muni came and sang the glories of Vrindavan Dham and the Leelas of Vrindavan. ते लीला ऐकून नारद मुनी पुरा रहस्य गोत्त आसा
नारद मुनी लगून कसं रस निप्पेल ना. तर नारद मुनी त्या गोत्तू जाऊन वृंदावना लिहिला ते पद म्हणून सांगल्या. त्यात ना कृष्ण अपास बोधार येतात आणि तत्क्षण रथ अप्पोनु रथार बैसून वृंदावना वतात. खंय वता वृंदावनांतू तेन्ना वृंदावना पावल ताक राधे लागीं वचून पावता ती. राधा तेन्ना दुःखांतू आसून विरहांतू आसून मस्त भारी दुःख करून बोध चुकल्या म्हणके पडलेलं आसा. तेन्ना तिगेल ते स्वरूप पळोवन कृष्णाक भारी बेजार जाला. तिगेल ती प्रेमपूर्ण विरह अवस्था उत्कट अवस्था पळोवन कृष्णाक भारी बेजार जाला. तेन्ना त्या राधेक आनी केन्नाय कृष्णान पळयलें आशिल्लें. कृष्णान राधेक पळयनी, राधे कृष्णान पळयनी की विरह अवस्थेन तू कृष्ण कशी आसा म्हणून राधेन कृष्णाक पळयलें ना. आणि राधा खंयचे अवस्थे आसा म्हणून कृष्णा पळयलें ना. दोगांनी एकमेकांक विरह अवस्थे पळयनी. तेन्ना फर्स्ट टाइम केन्ना कृष्ण राधा पळयता तेन्ना कृष्णाक असह्य जाल्लें, भारी दुःख जाल्लें आनी तागेले डोळे व्हडवड जाल्ले ती, ब्रायट अँड बिग अँड वायड. मागीर हात आनी पाय भितर आंगा भितरी प्रवेश केल्ला. तांगेले मुख कमल पळय ते बिग स्माईल व्हडले हास जावन अशी जाला आणि कान्ना ते पावला. त्या अवस्थेक म्हणटा ती महाभाव प्रकाश म्हणून. त्या खातीर म्हणटा ती की जगन्नाथ म्हळ्यार माधुर्य रस घनायती मूर्ती. म्हणजे माधुर्य आसा एक नमुने रस आसा. त्या पुरा गोपी वट्टू आसा, किंकरी वट्टू आसा, सहचारी वट्टू आसा आणि सखी वट्टू आसा, अष्टसखी वट्टू आसा, महासखी वट्टू आसा, परमसखी वस्तू आसा, परमेष्ठी सखी वट्टू आसा. पण ताजे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप आसा हे जगन्नाथ कृष्ण आणि राधा राणी काही तांगेल वट्टू आसा. घनायते म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेटेड. त्या माधुर्य रस कॉन्सन्ट्रेट जावन राधा आणि कृष्णा लागीं प्राप्त जाल्लें आसा. त्या जगन्नाथ स्वरूप जे आसा ताका म्हणटा ती की राधा विरह विधूर म्हळ्यार राधा राणी प्रती विरह भाव केन्ना अति उत्कट स्तरार पावता त्या अवस्थेक म्हणटा ती राधा विरह विधूर. तशें जावन त्या रूप प्रकट जाला. तर हे कारण आसा की ह्या लिल्या निमित्त कृष्णाक ते महाभाव प्राप्त जाला. राधा राणीला अति उत्कट प्रेम भाव पळोवन कृष्णाक तो भाव प्राप्त जाला म्हणून ते जगन्नाथ स्वरूप त्या नमुने आसा. अनेक कारण असले मेरी राधा राणी केन्ना कृष्ण वृंदावन सोडून चमकला तेन्ना त्यातून दवरून 112-115 वर्ष थंय राधा राणी शरिरांतू 10 नमुन्या विरह भाव उत्पन्न जाला. इक्र नमुन्याचो विरह भाव उत्पन्न जाला. 11 टाइप्स ऑफ एक्स्टॅटिक सिम्पटम्स ऑफ विरह. सुरवेज म्हळ्यार रोमांच. तिगेल केस आसा पळय प्राणनाथ म्हणून हे पुरा भाव राधा राणीनं अनुभव केला. ती रोमांच, डोळ्यांतल्यान अश्रू, एक पिचकारी म्हणके भायर पडचे. ताची मागीर वैवर्ण म्हळ्यार शरिरा बंड बदल जाता. गुलाबी मागीर लाल जाता, लाल मागीर धव जाता, धव मागीर काळ जाता, काळ मागीर गोल्डन जाता. अशी वेगवेगळे नमुने रंग बदल जाता. मागीर शरिरांतल्यान स्वेद निर्माण जाता. इतले दिव्य स्वेद म्हळ्यार दिव्य होम निर्माण जाता की पुरा शरीर वल्ल जाता. कांचन सदृश देह अरुण वसन पुलक अश्रू कंप स्वेद अशी स्वरूप प्राप्त जाता. मागीर शरिरांतू कंप निर्माण जाता, ट्रेम्बलिंग. ताचे मागीर दंत कंप जाता. दांत अशी वाजून दांत भायर पडटा की म्हणून अशी अवस्था जाता. मागीर स्पिनिंग म्हळ्यार गोल 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 घुमचे अशी हात आणि वयर करून गोल गोल घुमचे आसा तशी अवस्था जाता. तेन्ना ताची मुखावयली 7 अवस्था म्हळ्यार 8 अवस्था वयर उडकी मारची आसा, उपास जिंगायला लावचे आसा. प्रेम विलास अंतू या शस्त्रांतू सांगिल्लें आसा.
नाइन्थ परिणाम म्हळ्यार स्वेद ग्रंथींतल्यान रगत येवचें आसा. खंय दाखोवन हूम येता थंय दाखोवन रगत भायर पडचें आसा. आनी लास्ट म्हळ्यार तोंडांतल्यान फेण येवचें आसा, फेण. अशी पुरा नमुन्या परिणाम राधा राणींतल्यान जाता आशिल्ले. आणि तोच परिणाम चैतन्य महाप्रभू केन्ना वृंदावनांतू जगन्नाथपुरींतू रथयात्रा येता आयली ती तेन्ना चैतन्य महाप्रभून हो पुरा 11 टाइप्स ऑफ सिम्पटम्स तांगेल्या शरिरांतू प्रकट जाल्ले ती. आमी अपास ते आतां चैतन्य महाप्रभू मना घेवन तो विचार करूया. आता स्थान आसा जगन्नाथपुरी, परंतु जगन्नाथ भगवंत रथार बसून भायर सरची तयारी आसा ती. तेन्ना कृष्ण राधा राणी भाव घेवन मेरी प्रत्यक्ष राधा जावन रथयात्रा येता ती. आणि प्राणनाथ 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 म्हणून वडवडान किंची मारचे आसा. कृष्णा पळसला का जगन्नाथा पळोवन तत्क्षण प्राणनाथ प्राणनाथ म्हणून आखोवचे आसा. तेन्ना राधा राणी कितले नमुने विकार आसा ती ते पुरा चैतन्य महाप्रभू शरीरार प्रकट जाता. कशें म्हळ्यार रोमांच, कशी रोमांच ते तांगेले दिगची हांगा केस आशिल्ले पळय ते एकदम कांट्या मणक जावन रावता ती. शार्प इरेक्ट हेअर ऑन द हेड अँड द बॉडी, इतली शार्प की हात लावले रगत येता. डोळ्यांतल्यान 5 नमुन्या पिचकारेंतू रगत अश्रू भायर पडटा ती. अशें सांगला आमगेल्या प्रभुपादाल गुरु महाराज म्हणटा ती की गंगान वामन देवाल्या पांया दाखोवन येवचे निर्णय घेतिलो. तर तेच गंगेन चैतन्य महाप्रभूल्या पांया दाखोवन येवची पशी डोळ्यांतल्यान येवचे म्हणून निर्णय घेतलो. देव कशें तो देवूची, वामन देवूय देवूची आणि चैतन्य महाप्रभू देवूची. तर त्या गंगान चैतन्य महाप्रभू डोळ्यांतल्यान 5 पिचकारे स्वरूपांतू उदका रुपान येवचे निर्णय घेतले. आणि ते पिचकारी इतली पावरफुल आशिल्ली की दोळा दाखोवन भायर पळोवन सीधा जगन्नाथाल पांय ती पिचकारी उद्दा पावता आसा. म्हळ्यार तांगेल्या डोळ्याच्या अश्रू निमित्तान ताणें जगन्नाथा पांया बोटो अभिषेक केला. ताचे मागीर चैतन्य महाप्रभू वैवर्ण मागीर तांगेल्या शरिरा बंड बदल जाता. सुरवे पिंक जाता, मागीर तांबड जाता, मागीर भारी दुःख जावन सफेद जाता, मागीर काळ जाता. दुःखान की आता कशी बेगीला विरह जाता की म्हाका मेळटा की ना मेळना म्हणून रोपास गोल्डन जाता. अशी पुरा 5 नमुने रंग एकमागशी एक जाता. ताचे मागीर शरिरांतल्यान न्हंयचे मणके स्वेद बिंदू येता आसा ती, नदी मणके व्हांवता आसा ती, पुरा अंगाले पितांबर पुरा गोल्डन बॉडी स्वर्ण शरीर आणि ताजेवरी ते सॅफ्रन क्लॉथ घालला संन्यास जाले पुरा कांचन सदृश देह अरुण वसन पुरा तिंबून पुरा न्हंय व्हांवता आसा पांया दाखोवन. त्याचे मागीर दांत आणि शरीर पुरा कंप जावन कापशे आसा. ताचे मागीर दोन्ही हात वयर करून गोल 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 घुंवचे आसा. त्या वेळार चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथा कशी पळयत आसा ती. हातान तू मुरली घेतलेली आसा, म्हळ्यार जगन्नाथा स्वरूप विंगड आसा. पण चैतन्य महाप्रभू कशे देख पडता आसा. हातान तू मुरली घेतलेली आसा, कृष्णा शरीरात दाखोवन आईला सुगंध घेता आसा ती. तांगेल्या नीळ बंड देख पडता आसा, तांगेल माथ्यारी मोरपंख देख पडता आसा. गळ्यान तू गुंजमाला आणि गुंजकुंडल कानान तू घाल्लेले देख पडता आसा. पितांबर घाल्लेले देख पडता आसा. पांयान तू पांय देख पडता आसा ती. पांयान तू नुपूर देख पडता आसा ती. गळ्यान तू वैजयंती माला देख पडता आसा. मागशी यमुना आणि यमुना किनार देख पडता आसा. कदंब वृक्ष देख पडता आसा आणि ताचे मागशी तमाल वृक्ष देख पडता आसा. त्यामुळे सक्कड जनांक विंगड दिसता आसा रथार बैशिल कृष्ण म्हणून. पण चैतन्य महाप्रभूक राधा राणी भावात भितरी हे पुरा विंगड दर्शन वृंदावनाचे जाता आसा. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू हात वयर करून घुंवता पळय तेन्ना एक ज्वाळा गोल गोल घुंवता म्हणून एक चक्र देख पडता आसा. इतली स्पीडार चैतन्य महाप्रभू गोल 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 घुंवता आसा ती. एक ज्वाला वेरी फ्लेम्स सर्कल ऑफ फ्लेम्स इज सीन revolving around.
तांतू चैतन्य महाप्रभू उडकी मारचे असं इतली जोर उडकी मारचे असं की वयल्यान सकाळ पडता असताना पृथ्वीक भूकंप झाला अनुभवत असं आमगेल्या कृष्णदास कविराज गोस्वामीने ते एक तो वर्णन केला की एक व्हड हस्ती सान बोटेंतू समुद्रांतू वत्ताना त्या बोटेची अवस्था कशी जाता तशी अवस्था पृथ्वी जाल्लेली आशिल्ली तेन्ना चैतन्य महाप्रभू आकाशांत उडकी मारून पृथ्वीर पावता ती तेन्ना पृथ्वीक कंप अनुभव जाता असं प्रेम विलासांतू सांगितलं असं प्रेम विलास ग्रंथ असं तांतू सांगितलं असं की चैतन्य महाप्रभून पृथ्वीक मागीर सांगला काय वचून की तू मस्त अशात कंपन जावच्या नज सगळ्यांक कष्ट जाता असं त्या खातीर पृथ्वीन मागीर ताजे अर्ध प्रेम आस पळय ते पृथ्वीक प्राप्त जाल्ले त्या पृथ्वीन समुद्राक दिल्ले त्या समुद्राक दिल्ले मागीर समुद्राक उवार आयले आणि तो उवार आयले मागीर सकड कडेन अस्वस्थ जाल्ली ती हे पुरा प्रेमा परिणाम आसा पृथ्वीक केन्ना प्रेम प्राप्त जाल्ले चैतन्य महाप्रभू उडकी मारले मागीर पृथ्वीक त्या प्रेम सहन करच जायनी पण अर्ध प्रेम पृथ्वीन समुद्रा दिला समुद्रा बाय ते भाव विभोर जावन उवार आयला अशी वर्णन केलेलं असं मागीर 9th चेंज म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू केन्ना उडकी मारले आकाशांतू अर्ध वाटेरी बोध चुकला आणि बोध चुकेल मागीर एक हाड्डाची भरलेली पिशवी कशी पडता न्यालारी तशी चैतन्य महाप्रभून भयंकर ध्वनी करून पृथ्वीर पडचे असं आणि धुळे लोट आकाशा उडचे असं ह्या वेळी त्या पण जाल्ला ताजे मागीर अति प्रेमा अनुभव करून चैतन्य महाप्रभूल्या ज्या रंध्रा भितर तू हूम येता त्या दाखवून रगत भायर पडलें असं असल नमुन्या प्रेम या जगान तू देवाशिवाय राधाराणी शिवाय कोणीही व्यक्त करू साध्य ना सांगितलं असं इतले उत्कट प्रेम की ज्या निमित्तानं शरीरान तुल्या रोमान तुल्यानं हूम येवचे कशी रगत बिंदू भायर पडता असं आणि लास्ट 11th चेंज म्हळ्यार तोंडांतल्यान फेण येता असं आणि तो फेण उडकी मारताना पुरा सकाळ कडेन पडचे असं तेन्ना राधा राणी या भाव घेऊन कृष्णानं हे अनुभव केलेलं असं चैतन्य महाप्रभू when Chaitanya Mahaprabhu gets hurt due to ecstasy, it is Radharani who gets hurt. आणि एक महत्वपूर्ण आमकां या कोड काम्यारी केन्ना कृष्णानं निर्णय घेतिल्लो वृंदावना असताना की तुगेल्या मना भितर जो भाव आसा राधाराणी तुगेल्या मना भितर जो प्रेमा मोगा भाव आसा तो म्हाका गोतूना तो म्हाका वळखा म्हणून हांव अनेक अवतार घेता आसा तुगेले भाव स्वीकार करून हांव एक नवीन स्वरूप घेता आसा आणि एक नवीन अवतार खर्च करता आसा तेन्ना राधान म्हणलेलें आसा की तू केन्ना मिगेल भाव स्वीकार करता तेन्ना तुका तो सहन जायना तेन्ना तू भाव आसा की तू रुखार दाखोवन पडचें आसा कंट्या पडचें आसा फातरां पडचें आसा न्हंयत पडचें आसा समुद्रा पडचें आसा तेन्ना तुगेली ती अवस्था कल्पना करून म्हाका साध्य जायना म्हाका सहन जायना म्हणून हांव तुका मिगेल्या कॉम्प्लेक्शनांत मिगेल कांती तुका वेटू आवरण करता आसा त्या निमित्त तुका कष्ट जायना जखम जायना उंड जायना या निमित्तान केन्ना चैतन्य महाप्रभू उडकी मारता पळय तेन्ना चैतन्य महाप्रभूक कसल्याय कष्ट जायना राधाराणी कष्ट जाता कारण तिने तिगेल कांती चैतन्य महाप्रभू शरीरा भितर आवृत्त करून दवरलेली आसा तशीच केन्ना कृष्णान प्रेम वैवर्त अनुभव केला तेन्ना कसन भायर पडला ते प्रेम आणि चैतन्य महाप्रभू आयले मेन उद्देश म्हळ्यार राधाराणीले प्रेम अनुभव करचे खातीर कृष्णाला विरह कसा म्हणून अनुभव करचे खातीर आयली ती मेन उद्देश सांगलो हे प्रेम अनुभव करचे आशिल्ले ते प्रेम केन्ना ओव्हरस्पिल्ड जाल्ले तेन्ना ते तांणी त्या ओव्हरस्पिल्ड जाल्ले प्रेम हरे कृष्ण महामंत्र रूपान वांटिल्ले आसता ती हे पुरा वर्णन केल्लें आसा प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य चंद्रामृत मुरारी गुप्ता चैतन्य चरित्र महाकाव्यम नाटकम कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत कवी कर्णापुर चैतन्य चंद्रोदय नाटक वृंदावन दास ठाकूर चैतन्य भागवत आणि लोचनदास ठाकूर चैतन्य मंगल या पुरा ग्रंथांतू आणि प्रथम द्वितीय तृतीय चैतन्य अष्टक या पुरा काव्यांतू या पुरा विंगड विंगड भाव चैतन्य महाप्रभूले त्यांनी वर्णन केलेलं असं
या पुरा ग्यार इक नमुन्याचे परिवर्तन अष्टविकार प्रेम विकार केन्ना चैतन्य महाप्रभूले जगन्नाथानं रथार बसून पळयल असं त्यातनं सांगितलं असं की जगन्नाथाला डोळे वळवळ जाल्ले 3 नमुन्या वस्तू जगन्नाथान पळयले एक म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू रूप पळयले रथार बसून चैतन्य महाप्रभूले रूप पळयले सुंदर स्वर्णमयी रूप ताजे मागीर चैतन्य महाप्रभूले नृत्य पळयले त्या नृत्य म्हळ्यार कशी 7 ग्रुप करून तांतू 7 रूप धारण करून 7 रूपांतू त्यांनी नृत्य केलेलं असं राय प्रतापरुद्रान ऐकल्याला मात्र पळयलं असं स्वरूप दामोदर आणि राय प्रतापरुद्र आणि मात्र त्या देवाल दयेन पळयलं असं त्या दृश्य चैतन्य महाप्रभूले जगन्नाथानं रथार बसून पळयला एक रूप एक नृत्य आणि थर्ड म्हळ्यार प्रेमातिरेक दॅट इज कॉल्ड एज एक्स्टसी हे 3 नमुन्याचे दर्शन स्वतः कृष्णानं जगन्नाथ रूपाने रथार बसून चैतन्य महाप्रभू पळयलं असं आणि त्या अद्भुत रूप अद्भुत नृत्य आणि अद्भुत प्रेमातिरेक पळोवन जगन्नाथाला डोळे वाडवड जाल्ले हात आणि पाय शरीरा भितर गेले आणि तांगेले आनंद जावन खुशी जावन तांगेले हास्य कान्ना ते पावले चैतन्य महाप्रभू श्रीकृष्णानं द्वारका रब्बून कृष्णाला राधाराणीला विरहाचा अनुभव केला राधाराणीनं वृंदावना रब्बून कृष्णाला विरह अनुभव केले त्यांनी दोघांनी केन्ना एकमेकांक विरह रूपांत पळयली चैतन्य महाप्रभून जगन्नाथाक व्हडवड डावळे स्वरूपान पळयले अंडरस्टँडिंग द एक्स्टसी ऑफ विरह ऑफ कृष्ण त्या निमित्त तांकां दोघांकय मन आशिल्ले की राधा राणीक कृष्णाक विरह असताना कशें दिसता म्हणून कुतूहल आशिल्ले कृष्णाक राधा राणीक विरह असताना कशें म्हणून दिसता म्हणून कुतूहल आशिल्ले ते दोगाले कुतूहल जगन्नाथपुरींतू पूर्ण जाला जगन्नाथपुरींतू विरह भाव आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू त्यांनी विरह भाव आशिल्ला जगन्नाथाला दर्शन केले कारण जगन्नाथ म्हळ्यार कोण द्वारके रायू द्वारकेचो कृष्ण पण वृंदावना विषयांतू विरहांतू असं प्राप्त खंय जगन्नाथपुरींतू प्राप्त ऐश्वर्यंतू पण मना भितरी राधा राणी आणि वृंदावना प्रती विरह भाव असं त्या दर्शन राधा राणीन करणी आणि राधा राणी कितले दुःख जाला तेन्ना ती कशी दिसता म्हणून कृष्णान दर्शन करणी त्या दोगाली इच्छा जगन्नाथपुरींतू पूर्ण जाल्या आणि त्या इंटरॅक्शनांतू या दिव्य भाव प्रकट झाला त्या खातीर चैतन्य महाप्रभू शरीर विकारांतू चेंज झाले शरीर आणि जगन्नाथाला विचित्र रूप झालेलं आहे त्या क्षणांतू हे तिन्ही कारण असं त्या प्रकट झाला म्हणून रूप गोस्वामी सांगता असं ती ही सॉ दिस ecstatic transformation in Lord Chaitanya's body and wrote Chaitanya Ashtak. रूप गोस्वामींनी चैतन्य महाप्रभू शरीरांतुले या विचित्र ट्रान्सफॉर्मेशन पळोवन चैतन्य अष्टक बरयला Lord Chaitanya was protected by hand-bound chains of devotees. Chaitanya Ashtak was written years later after watching Lord Chaitanya during ecstasy. Mary केतना चैतन्य महाप्रभू शरीरांतू या विचित्र परिवर्तन दत्त असं तेन्ना रूप गोस्वामी थंय आशिल्ली ती त्यांनी पुराय दर्शन केला आणि चैतन्य महाप्रभू शरीरांतुल्यान विचित्र परिवर्तन पळोवन ताणे मनांतू या परमनंट स्वरूप इटर्नल इम्प्रेशन निर्माण झाला आणि ताचे मागीर कितली तरी वर्षानंतर चैतन्य महाप्रभून रूप गोस्वामीन चैतन्य महाप्रभू विषयांतू हे चैतन्य अष्टक बरयलें आसा आणि तेन्ना चैतन्य महाप्रभूले भाव प्रकट जावचे खातीर चैतन्य महाप्रभूक मध्ये दवरून सकळ भक्तांनी हात धरून ताका प्रोटेक्ट केलेलं आसा म्हणजे चैतन्य महाप्रभू भोंवच्याक राउंड जावच्या खातीर जाग जावंक ना तांकां कोणा धक्क लागचे नज तांगेले भावनेन तूं बाद येवचे नज म्हणून तांकां व्हडले सर्कल करून हात आनी धरून तांकां कवर केलेलं आसा त्या चैतन्य महाप्रभूले ज्वाला चक्र आसपताय त्या निमित्त निर्माण झालेलं आहे तांकां जाग दिलेली त्यांनी तांगेली भावना व्यक्त करचे खातीर स्पेस दिला तांकां तशी रूप गोस्वामीन
त्या अनुभव उडगास दवरून मस्त वर्ष मागिरी चैतन्य अष्टक बरोवन ती भावना व्यक्त केल्या. अशी आहे चैतन्य महाप्रभूला आणि जगन्नाथ प्रभूला निमित्त असं. आता अनेक भाव मिळाली. एक पंता कृष्णानं वृंदावन सोडले मागिरी मथुरा आणि द्वारका गेले मागिरी उद्धवा पेटयलाय. उद्धवा पेटवून एक कागद दिलेला आहे गोपी खातीरी. एक कागद अनामात दिलेला आहे. तांगेली भावना व्यक्त केलेली, विरह व्यक्त केलेलो, क्षेमकुशल नेमगेले आशिल्ले. आणि उद्धवाक सांगितलंय की उद्धवा तू सांग वगी येता म्हणून. उद्धव 2 दिवसाखातीर गेलेलो 6 महिने राबून आयलो. पुरा गोपींक सांत्वना दिवन तांगेली पुरा कहाणी ऐकून तांगेली कहाणी त्यांनी ऐकून त्यांनी स्वतः सांत्वन करून घेतली. ते पुरा अनुभव गोपींक दिवन तांगेल्या मनात नम्रभाव निर्माण झाला आणि तो वापस संपलो. ताजे मागीर बलरामा पेटयला व्हड भावाक. आणि चैत्र आणि वैशाखांत 2 महिने राबून बलरामानं तागेल गोपी वटू रासलीला केल्या आणि कृष्णा गोपींक सांत्वना दिल्या. आनामाक सांत्वन दिला आणि सांगला की तुम्ही यसन काणा कती कृष्णान सांगला तो वग्गी येत म्हणून. दोघे वापस गेल्ली ती आणि कृष्ण काय सांगेल म्हणके वृंदावनान तू ये नी. आता कृष्णाक खबर मेळता असं. कृष्णाक शत्रू भय असं भारी शत्रू वचून वृंदावना कष्ट विचारना म्हणून तागेला विरह तो ओपनली एक्झिबिट करना. पण मनान तू कष्ट जात असं आणि वृंदावना दाखवून खबर येता असं की वृंदावना मनुष्य मस्त कष्ट भोगता असं ती विरह दुःख भोगता असं ती. तपास तांका मन व्याकुळ जावन त्यांनी सांगले असं पळय बलराम अण्णा तो अपास एक पंत वृंदावना वचू का आणि तांका सांत्वन करून येऊ का. तेन्ना बलराम अण्णान सांगितलें असं हांव बिणी वचना. कितें म्हळ्यार गेल्ले पंत हांव गेल्लेलो तूं सांगिल्लें प्रॉमिस करून आयला तू गेल्ला वय थंय. आता हांव उपास केल्ले री तांणी मेगेले वेरी विश्वास दवरना ती. एक पंत तूं सांगून गेलेलो बद्द जायनी उपास तू तो फट्टी सांगचे आयला वय म्हणून हांव वचना. मागीर उद्धवान गेले उद्धवा तू वच रे अनेक पंत वचून सांगून यो तांकां. उद्धवाने तेच सांगिल्लें असं की म्हाका मस्त एम्बेरसमेंट जाता असं हांव वचून तांकां प्रॉमिस करून आयलो की कृष्णान सांगला तू येत म्हणून आणि तू काय वच न्ही. आता उपास वचून हांव गेल्ले री तांणी मेगेले वेरी विश्वास दवरता वय म्हाका खंयची तोंड घेवन वचो हांव थंय. तोवय ना म्हणटा. तेन्ना सुभद्रा थंय राबिल्ली आसा. सुभद्रा म्हणटा पळय हांवय भायले मनीशी तांणी पुरा भायले मनीशी तांगेले मना भितर कसं भाव आसा कसं मोग आसा ते म्हाका गुर्त आसा म्हाका कळटा म्हाका थंय जाणीव जाता. त्या खातीर ह्या पंत हांव वता हांव मुखार वचनी हांव फर्स्ट टायम वच्चें आसा. तेन्ना हांव गेले री बेगेल शब्दारी तांकां विश्वास बच्चो भाव आसा म्हणून सुभद्रा रथ घेवन भायर सरता. तेन्ना बलरामाकय कशी अस्वस्थ जाता म्हणून बलराम तेगेले मागशी वता. आणि सुभद्रा आणि बलराम गेले म्हणून कृष्णाक राबू जायना आणि कृष्ण मागशी वता. तेन्ना अवस्था कशी आसा वृंदावनांत. तेन्ना ललिता पळय राधा राणी कशी अवस्था जाता लायकून आयकया ती. दशम दशा राधा विरह भाव दशम दशा 10 नमुन्या परिवर्तन तेगेल्यान जाता असं. कसं म्हळ्यार चिंता एंझायटी जागरण राती न्हीदपणा उद्वेग मना भितर मस्त उद्वेग असं मस्त यत्सन असं तनुक्षीणता पुरा विरह निमित्तानं शरीरान तू कसं मांस वर्णी एक चर्म आणि हड्डी मात्र भरलेलं असं अस्थि मात्र शरीर पुरा क्षीण जाऊन गेलेलं असतं. तनुक्षीणता मलिन अंगता शरीर आता कृष्णान असताना लायक करून मेकअप करचे असं लायक अंगल घालचे असं फुल्ला माळ घालचे असं श्रृंगार करचे असं. आज कृष्ण ना थंय तेन्ना शरीराक ध्यान दिवच्याक वेळ ना. इतलो तीव्र विरह आसा की तू केस विंचोवचे केस बनवचे असं श्रृंगार करच्या कसं ना शरीरा वट्टू दुर्लक्ष केलेलं असं. त्या खातीर मलिन अंगता पुरा त्या शरीर असतं त्या मलिन झालेलं असं. प्रलाप म्हळ्यार एक मना भितर विचित्र भावना असं पिश्या म्हणके डिलिरियम ताका म्हणटात इंग्लिशान तू इन लँग्वेज ऑफ सायकियाट्री. तर पिश्या म्हणके उल्लोवचे असं
असंबद्ध उल्लोचा असं कसं म्हणतं म्हणून अर्थ जायना अशी विचित्र नमुन्या उल्लोचा असं ती एक अवस्था असं त्याच मागीर व्याधी केन्ना मनुष्य मस्त दुःखी असं तेन्ना ताका शरिरांत रोग निर्माण जाता आमगेले मेडिकल सायन्सा सांगेल असं केन्ना मन मस्त दुःख असता मस्त दीस ते दुःखी असता मस्त काळ ते दुःखी असता तेन्ना शरिरांत इम्युनिटी उण जावन रोग व्याधी निर्माण जाता तशी राधा राणी कितली वर्ष दवरून दुःख असं त्या निमित्त व्याधी 7 नमुने दशा 8 नमुने दश मारे मोह मॅरी अपोस बहुत चुकचे असं आता उलयत असं आता बहुत चुकून पडता असं अशी विचित्र नमुने अवस्था असं 9वा अवस्था उन्माद मॅरी पूर्णपणे पिश्या मणकेची पुरा व्यवहार करचे असं लास्ट म्हळ्यार मृत्यू केन्ना विरह अतिरेकू असंही जाता तेन्ना मृत्यू म्हणजे अवस्था जाता आता केन्ना कृष्ण थंय पावली ती सुरवे सुभद्रा आयली खबर पुरा स्प्रेड जाली अरे सुभद्रा आयली कृष्णाला बहीण आली कसं म्हणता असं ऐकूच्या वच्चा म्हणून सगळं धावली ती ताचे मागीर पयले अरे अण्णाय आयला तांगेला अण्णाय आयला मागची जाणा म्हणून आणखीन एक गौज जाली आणि ताचे मागीर कृष्ण आयलो म्हणून गौज जाली तेन्ना राधा राणी तेन्ना तिगेली अवस्था मेरी मृत्यू जाले म्हणका असं आता कृष्णाक सुभद्राक उद्धवाक बलरामण्णाक वच्चाक सांगचे कशी इच्छा जाल्ली बनान तू what was the stimulus for Krishna to think of telling somebody to go there त्या मेरी ललितानं कागद बरयल्लें आसा तातूंत कसं बरयता ललिता म्हणटा असं कृष्णाक कृष्णा तुवें रासलीला कोर कृष्णाक मोगान तू बांदून दवरले आशिल्ले इतली घट्टी मोगा बांदून दवरले आसा आणि ताजे मागीर तुवें सोडून गेला तू तिका एक पंता रास नृत्य करून इतले तीव्र प्रेमान तू बांधून घाल्ले ताचे मागीर अचानक वृंदावन सोडून तू चमकून गेल्लो तेन्ना दवरून राधा राणी व्याकुळ जालेली आसा आणि म्हाका दिसता तिगेली अवस्था पळोवन आमी तिका मस्त वार घालता आसा ती उद्दा दिता आसा ती पण ती कसं खायना कसं पिना कायम ती पडलेली आसा पिश्या म्हणके करता आसा आता म्हाका दिसता ती वांचना अशी दिसता वगीत तिगेले देहांत जाता आसा ह्या कागद केन्ना कृष्णा पावले पळय तेन्ना कृष्णान व्याकुळ जावन उद्धव विनंती केल्ली आसा बलरामण्णा विनंती केल्ली आसा ताजे मागीर सुभद्रा तयार जाल्ली आसा ताजे मागीर सुभद्रा मुखार गेल्ल्या ताजे मागशी बलरामण्ण चमकला ताजे मागीर कृष्ण स्वता व्याकुळ जावन ताका सहन जायनी हे की राधा राणी वांचना म्हणून तेन्ना कृष्ण निधीवना पावले सुभद्रा बलराम आणि कृष्ण राधा राणी मरणासन्न जावन पडलेला आसा ललितान बरयलें आसा तू स्वता येवन कॉटन घेवन तिगेले नांका लागीं वचून पळोवका की श्वास चालू आसा की ना म्हणून श्वासोच्छ्वास चालू आसा की म्हणून पळोवका आणि तू येवन निर्णय घेवका की ते जिवंत आसली गेल्ल्या म्हणून तेन्ना कृष्णान येवन पळयल्या ती राधा राणील विचित्र अवस्था पळयल मागीर राधे राधे देही पद पल्लवम उदारम देही पद पल्लवम उदारम तुगेले चरण कमल म्हाका तू प्रदान करूं येत म्हाका तुगेले चरण कमल म्हगेले माथ्यार घेवचे आसा राधे राधे म्हणून किंच घाल्ले आसा कृष्ण वडान किंच घालता आसा तेन्ना त्या भावनेन तू राधा राणीले विरक्त अवस्था पळोवन विरह अवस्था पळोवन कृष्णाले हात आणि पाय शरीरा भितर प्रवेश केला तागेले शरीर कृष्णाले व्हॉट इज इट कॉल्ड आमचे गेल्यान तू टॉर्टॉइज कसं म्हणटा ती ही बिकेम लायक टॉर्टॉइज पुरा ओट्टू जाल्ले बंडला म्हणके गोल गोल जावन कृष्ण ओट्टू जाल्ले आणि डोळे व्हडले व्हडले जाल्ले राधाक पळयताना डोळे व्हड जावन दुखारी कृष्ण बेशुद्ध झाला बोध चुकला आणि त्या अवस्थेत त्यांनी राधा राणी पळयला राधा भाव सिंधुरे भासमान अशी राधाविषयी अति उत्कट प्रेम प्रकट झालेलं स्वरूप हे महाभाव प्रकाश त्यांनी एक राखडा म्हणत जाल्ली ती कृष्ण कशी राधा विरह भावांतू राधाक पळोवन प्रेमांतू त्या प्रेमसागरांतू फ्लोट जाताले तरंगताले राखूड अशी राधा राणी एदराक कृष्ण बेशुद्ध जाल्ले आम्ही आता विचार केला आमकां उदगात जाता
अनेक पण ती कहाणी सांगचे आसा. कशी जगन्नाथ सुरवेक प्रकट जाल्ली ती समुद्रा भितरी ईस्टर्न ओशन, बे ऑफ बेंगॉल, बंगाल उपसागर तांतू 1000 अश्वमेध यज्ञ इंद्रद्युम्नान केन्ना पूर्ण केले पळय तेन्ना सुगंध आयलो समुद्र दाखून. सगळ्यांक आश्चर्य जालें, मस्त वार येवन वाऱ्या उट्टू दिव्य सुगंध आयलो आसा. तेन्ना राय इंद्रद्युम्न सतर्क जाल्ले आसा आनी तांणी सैन्याक पेटोवन भायर सांगला, वचून पळया ती कसं जाल्ला म्हणून चमत्कार. तेन्ना देवान पळयलें आसा, सांगला देवा राया समुद्रा भितर प्रकाश जावन व्हडले राखडा दारू ब्रह्म प्रकट जाल्ले आसा. तोच अर्थ हांगा आसा. तो दारू ब्रह्म म्हळ्यार या कृष्ण हे विचित्र अवस्थेन तू एक टॉर्टायजा म्हणके शरीर वट्टू जावन गोल गोल जावन दिगळ जावन त्या समुद्रा भितर म्हळ्यार राधा विरभाव समुद्र, राधा विरभाव सागर तांतू भितर प्रकट जाल्ले ती. निधीवनांतू वृंदावनांतू कसन प्रकट जाल्लेले तेची प्रकट जाला जगन्नाथपुरी समुद्रांतू. हांगा राखडा म्हणके शरीर जाल्ला, टॉर्टायजा म्हणके शरीर जाल्ला, तशी शरीर राखडाच्याची जगन्नाथपुरीन तो प्रकट जाल्ला. तेन्ना राधा आनीकय अनकॉन्शियस आसा, तिका कसनय गोतना की कृष्णा कसं जाल्ला म्हणून. पण अचानक कृष्णा शरीरा दाखवून दिव्य वार आहे, सुगंधित वार आयले, जल सुगंधित वायू हे दाखवून येवन त्या राधा राणीच्या नंकाक स्पर्श केला. राधा राणी नंका भितर ते दिव्य सुगंधित वार केला. तेन्ना राधा राणी विरचे ऊण जावन तिणे डोळे उघडला. ती ललिता कान्ना सांगितलं आसा, कृष्ण आयला, कृष्ण आयला, राधा राणी उठ गो, कृष्ण आयला पळय. तेन्ना तिगेल्या कान्नान तुले आवाज आणि नांकान गेलेले वार आहे कृष्णाले, या दोन्ही प्रभाव जावन राधा राणी शुद्धी राहिल्या. तेन्ना तत्क्षण तिगेल्या सक्कड तिगेल्या विरह पळय ते पुरो नष्ट जाला. पण तीन तेन्ना कृष्णा पळोवन कृष्णा पळयत ताका तिका दिसलं की कृष्ण बेशुद्ध अवस्थे आसा. तिका वायट दिसला कृष्णाक बेशुद्ध अवस्थे पळोवन. तेन्ना कृष्ण बेशुद्ध आसा पण तीन कृष्णा पळयला म्हणून तिगेले विरह नष्ट जाला. तिने कान्नान सांगितलं असं, ललिता कृष्णाची के काळजी घेऊ का तुवें. तेन्ना विशाखाक गोत आशिल्ले कसन वखद दिवं का म्हणून कृष्णाक. ललिता गोत आशिल्ले कसा वखद म्हणून. ललितान वचून कृष्णाल कान्नान तू राधे 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 म्हणून मंत्र जप केल्लो आसा. तेन्ना कृष्ण हगूर 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 ते राखडा भितर फॉर्म आशिल्ले टॉर्टोजा म्हणके ते पुरो सोडवान नॉर्मल शरीर प्राप्त केला. तेन्ना कृष्ण म्हणले की हो विरय जो आसा तो तुगेल मेगेल भितरलो सकळा पशी उच्च भाव आसा. आणि तुका इन ऑर्डर टू अचीव द डीप ओशन ऑफ युअर लव अँड ड्राउन इन दॅट लव आय हॅव अज्युम द फॉर्म ऑफ जगन्नाथ. तेन्ना कृष्णानं राधेक सांगितलं असं रहस्य. त्यामुळे तुगेल विशयान तू विरह अतिरेक भाव अनुभव करची खातीर आणि विरह सागरान तू बुडची खातीर हांव ह्या जगन्नाथा स्वरूप घेतलें आसा. ह्याच रूपान तू हांव या जगान तू प्रकट जाता आसा. तेन्ना हांव श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरीन तू निवास करचे आसा. तेन्ना अपास हांव तुगेल प्रती विरह भाव स्वीकार करून थंय अपास अनेक रूपान ते येवचे आसा. चैतन्य महाप्रभू तर निधीवनांतू वृंदावनांतू कृष्ण द्वारकेतून आयला आसा आणि तेन्ना राधेक ह्या सिक्रेट सांगितलं आसा की हांव दोन रूपान तू श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्रांत तू प्रकट जाता आसा. एक म्हळ्यार जगन्नाथ स्वरूप आणि दुसरं म्हळ्यार तुगेले भाव घेवन हांव चैतन्य महाप्रभू जावन थंय येता आसा आणि तुगेले भाव घेवन जगन्नाथाला विरह पळोवचे आसा आणि जगन्नाथा रूप घेवन तुगेले विरह हांव थंय पळोवचे आसा. अशी कृष्णान थंय डिक्लेअर केलेलं आसा. त्या खातीर जगन्नाथाला स्वभाव कशी राधा भाव विदुर आणि चैतन्य महाप्रभू कशी कृष्ण भाव विदुर आणि दोन्ही देव एक क्षेत्रांतू राबिल्ले आसा ती. कृष्ण दास कविराज चैतन्य महाप्रभू चरितामृतांतू त्यांनी मध्य लिहिलेंतू 19th chapter 194 वर्स तू सांगितलं आसा. हे अनेक रहस्य असतात चारही नमुन्याचे. ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्ये
संकुचित प्रीती ताजे अर्थ असं की खंय ऐश्वर्य प्रकट जाता असं थंय प्रीती संकुचित जाता असं तांचे कडेन एक तर ऐश्वर्य भाव आसा नातल्या माधुर्य भाव आसा अशी जगान तुमचे स्थान ना काही वट्टू आसा गोलोकांतूय माधुर्य मात्र आसा आणि स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतूय द्वारकेंतू ऐश्वर्य मात्र आसा आणि केन्ना गोलोक वृंदावन पृथ्वी येता तेन्ना पृथ्वी त्या वृंदावनांतू माधुर्य मात्र आसा ऐश्वर्य ना कृष्णान मस्तबंद प्रयत्न केला ऐश्वर्य प्रकट करचे पण माधुर्य प्रभावान ते ऐश्वर्य नष्ट जाला कितले अनुभव आसा तोंड उगडलें तेन्नाय ते थोडे काळ वरला तोंड बंद केलें जागा आम्मा विसरून गेल्ली पुरा मागीर ते चंद्र सरोवरांत तूं रास केल्ले मागीर गोपींक जिके गर्व जाल्लो आसा तेन्ना कृष्णान अंतर्धान जावन चतुर्भुज विष्णू रूप धारण करून राबिल्लो आसा मेरी ऐश्वर्य दाखयलें आसा पण राधेन केन्ना निमगेलें पळय की तुवें आमगेलो कृष्ण खंय पळयला म्हणून पळयला की हांव कृष्णाक सोदितो आसा हे विष्णू देवा तुवें कृष्णा पळयला वे राधेन कितली मोगान ते निमगेल प्रश्न त्या प्रश्न निमगेल मागीर ते चतुर्भुज जावन आशिल्ले कृष्णाले दोन्ही हात गायब जाल्ले ती आणि कृष्णा इच्छे विरुद्ध चतुर्भुज कृष्ण द्विभुज कृष्ण जाला चतुर्भुज विष्णू द्विभुज कृष्ण जाला सांगचे पर्पज म्हळ्यार की वृंदावनान तूं केन्ना केन्ना कृष्णान ऐश्वर्य दाखोवचो प्रयत्न केला पळय ते माधुर्य इतले प्रभावी आसा की कृष्णाला ऐश्वर्य दाखोवचो प्रयत्न नष्ट जाला कृष्णान 7 दीस 7 रात गोवर्धन उकळलें आशिल्लो तेन्ना पुरा आश्चर्य जाल्ल्या ऐश्वर्य आश्चर्य कोण हो तुगेलो पूत कृष्ण तो देवता आस की ऋषी आस की सिद्ध पुरुष आस तेन्ना ताणें सांगिल्लें आसा अरे तो देवता कशी तागेले इंद्रियावर नियंत्रण ना ताणें लोणी खांपून खावचें आसा आकाशांत तूं केन्ना there is thunder in the sky तेन्ना धांवन अम्माल हांगा वचचें आसा अम्मा किंची मारचें आसा वो देवता वे वो सिद्ध पुरुष वे वो ऋषी मुनी वे इंद्रिया नियंत्रण ना खांपून खावचे अभ्यास आसा खंय वचून चेरडाक चिमटो काडचे आसा कन्ना उदक घालचें आसा ह्या देवता लक्षण वे म्हळ्यार कृष्णान ऐश्वर्य प्रकट केल्लें पण ते ऐश्वर्य थंय टिक्क न्ही थोडे काळ मत आशिल्ले मागीर पुरा विसरून गेल्ले मागीर कसो उडगास भरलो कृष्ण आमगेल सान पूत आमगेल मोगो पूत तो देवता नाही तो ऋषी मुनी नाही तो सिद्ध पुरुष नाही तो आमगेल मोगा पूत मात्र इतले मात उडगास भरले इतले माधुर्य प्रभाव आशिल्लो आणि द्वारकेन तू ते माधुर्य प्रकट जायनी स्वकीय हो प्रकट जाला ऐश्वर्य प्रकट जाला कृष्ण राय जाला प्रशासन केला कृष्णान जगन्नाथपुरीन तू एक विशिष्ट रहस्य आसा त्या म्हळ्यार कृष्णाले ऐश्वर्य पळोवन केल्या आचार्याने वर्णन केल्लें आसा की इतले ऐश्वर्य एक शुना वेशान तू 1000 किलो भांगरा पुरा ऑर्नामेंट्स घालचे आसा देवान 56 भोग खावचे आसा नित्य आया म्हणून राबचे आसा त्या पुरा पळोवन केल्या आचार्यान वर्णन केला की बहुधा जगन्नाथ म्हळ्यार वासुदेव एक्सपान्शन ऑफ कृष्णा कृष्णाला गोलोकांतू एक चतुर्व्यूह आसा संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव ते वासुदेव म्हळ्यार राम जावन आल्ले आसा ती ते वासुदेव ऐश्वर्य संपन्न रूप आसच्या पुरो अशी केल्या आचार्यान वर्णन केला परंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी सांगता ती की माधुर्य रती खंय गोकुळ वृंदावनांतू आमकां दिक पडता आणि द्वारका मथुरा वैकुंठांतू ऐश्वर्य प्रवीण ऐश्वर्य प्रधान भाव देख पडता पण जगन्नाथपुरी ऐश्वर्य माधुर्य युगल मिलन अवस्था असे वर्णन केलेलं असं सनातन गोस्वामीनं सांगितलं असे रहस्य भेद केलेलं असं सनातन गोस्वामीनं एक ग्रंथ बरयला ताचें नाव आसा बृहद भागवतामृत 2.5.212 टू बी स्पेसिफिक श्रीकृष्ण देवस्य सदा प्रियम तत् क्षेत्रम यथा श्री मथुरा तथैव तत्पारमैश्वर्य भर प्रकाश लोकानुसारी व्यवहार रम्यम पुरींतू
सक्कड ऐश्वर प्रकट झालं असेल निमित्ती त्याच कडेनं ऐश्वर असतं पण त्याच कडेनं माधुर्यही प्रकट झालेलं असतं. या संभव केवळ जगन्नाथपुरीत असतं. जगांतू या निर्माणांतू देवालय स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतू मटेरियल वर्ल्डांतू अनंत ब्रह्मांडांतू खंय अशी एक स्थान ना ते एकच स्थान मेळ्ळी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी. तांतू एक जागेंतू एक वेळारी दोन देव दोन परम भगवंत ಒಟ್ಟು एकत्र असती आणि एकच वेळारी जगन्नाथ भगवंत पूर्ण ऐश्वर्य अनुभव करता असतानाची पूर्ण माधुर्याचे अनुभव करता असती. कशी कशी त्या कळची आमका त्यामेरी बाह्य अवस्थेंतू ऐश्वर्य असं बाह्य अवस्थेंतू बाह्य दृष्टींतू अलंकार घालचे असती ऐश्वर्य अनुभव करचे असती 56 भोग राया म्हणग्रापचे असती 56 भोग अनुभव करचे असती आणि भित्तरी हृदयांतू वृंदावनाचे उद्गास करचे असत. अंतरी मनांतू हृदयांतू अंतर मनांतू वृंदावना विषयांतू अति उत्कट भाव अनुभव करचे असत. तशी त्या जगन्नाथाला अद्भुत रूप जगन्नाथ अद्भुत रूप कळची का तरी आचार्य दय जाऊ का तांगेल करुणा जाऊ का त्या करुणेशिवाय जगन्नाथाला या अद्भुत रहस्यमय रूप आमक केदनाय कोट साधना. तर कृष्णदास कविराज गोस्वामी सनातन गोस्वामी आणि आमगेले संप्रतचे आचार्य गौर गोविंद स्वामी तांगेले बुक असं एम्बँकमेंट इन सेपरेशन तांतूपुरतांनी या रहस्य वर्णन केलेलं असं सकड शास्त्रा श्लोक उद्धृत करून त्यांनी सांगितलं असं की जगन्नाथपुरील देव मिळारी एक कडेनं ऐश्वर्य बाह्य अवस्थेंतू आणि अंतर अवस्थेंतू माधुर्य हाची लायक मिलन जगन्नाथपुरी असं अशी जगन्नाथपुरीचे रहस्य असतं. आता आणि 15 मिनिटं बाकी असती तर शेवटचे रहस्य असत त्या भारी उत्कट रहस्य असं जगन्नाथपुरीचे रहस्य की जगन्नाथपुरींतू रथयात्रा कशी निर्माण झाली जगन्नाथपुरी स्वरूप कसे निर्माण झाले त्या म्हणारी वृंदावनांतल्यानं केदनाई राधा राणी गोपी बाहेर पडी आणि केदनाई तांका आदेश नाशिलो कृष्णाला आदेश नाशिलो कृष्ण सांगितला येत्ता येत्ता म्हणून तांका केदनाई आपयनी पण कृष्णाक मस्त वर्ष 115 वर्षापाशी चढ वर्ष विरह अनुभव करून मस्त कष्ट झाला कृष्णाकही पण तांगेली सुरक्षा ही तपळून कृष्णानं ते जग जाहीर केदनाय करनी तांगे तागेल मोग यशोदा वैरी नंद महाराजा वैरी राधे वैरी गोपी वैरी अशी मोग कृष्णानं ऍज अ स्ट्रॅटेजी ऍज अ राजनीती त्या मुद्दाम त्याने व्यक्त करणी पण तक्काय भितर ते सहन जायना आशिल्ले म्हणून सूर्यग्रहणा निमित्त कोरणू सूर्यग्रहणाक कशी पुरे जगत्य नयनतू येता ती आणि सरोवरा येता ती त्यांना त्यांनी सूर्यग्रहणा निमित्त करून सुरक्षे विचार करून सगळ्यांक आमंत्रण दिला त्यांना वृंदावनांतू तागे लेटर आयलं लेटर की तुम्ही सगळ्यांनी कुरुक्षेत्र येवका थंय हांव येता असं त्यांना आम्ही सगळ्यांनी हो टोपास मेळ येत लायक करून सुरक्षित रूपान सगळ्यांना मेळ येत आणि उद्धवा सांगून दवरले असं उद्धवा येतना आम्ही पुरा येता पळय तेन्ना तू तांगेल मेगेल तू मिटींग खूप जा लायक अरेंज करता. आता वृंदावनांतू मिटींग जाल्ली की कोण कोण वच्चे सगळ्यांक निमंत्रण असं पण तांतू वृक्ष पक्षी हांकां एकच एक भ्रम आशिल्लो त्या मेळारी कृष्ण एक पंथा एक वनांतू लीला करता आशिल्लो कृष्ण आसताना 12 वर्ष आशिल्लो 11 वर्ष 52 दिवस आशिल्लो तेन्ना आज ह्या वनांतू फाल्यां त्या वनांतू वयर त्या वनांतू तर तांकां एक मना आशिल्लें की आमगेल केन्ना टर्न येता पळय तेन्ना तो आमगेले येता आज आमगेले ना ना मेळारी आनीकय वना आसतो अशें तांगेले मना एक भ्रम आशिल्लो. कृष्णान वृंदावन सोडून मथुराय वचून जाल्ला पण वृक्षांक वनांतू कसन भाव मना आस की तो हांगा आस काही अनेक वना आसता पुरो आणि सान चेडू असेल पळय ग्वालबाल गोपाल तांणी सान आशिल्ली ती तांगेले मना कसा भाव आस कृष्ण आमकां मध्येन तू खेळ सोडून खंय गेला पण तो आज खंडीत येता आसता पुरो पण तांणी नित्य खेळचे वचे आशिल्ले हेच विचार करून की तो खंय निप्पोन बसला तो येता अशी म्हणून तांगेल भ्रमांत तांणी आशिल्ली ती आणि गायक कशी वर्च जायना
कारण गायक पुरं कशी वरचे लाखो लाखो गायन तू म्हणून सकड व्हड व्हड गोपालांनी वटून मिटिंग केल्या की नंद महाराज आणि व्हडले व्हडले गोपाल त्यांनी वच्चे यशोदा माई आणि व्हडले व्हडले गोपीज त्यांनी वच्चे आणि यंग गोपीज कृष्णाले प्रियकर गोपीज त्यांनी वच्चे बाकी ग्वाल बाल आणि रुख आणि पुरा वन आणि थंय राबचे आणि गाय आणि पुरा थंय राबचे कोण कोण गेले करू शकता तू प्राय झालेले गोपी प्राय झालेले गोपाल आणि यंग गोपीज हांनी मागीर निर्णय घेवन थंय पावली तू कुरुक्षेत्रात तुमकां गोत आसा थंय गेले मागीर तांगेले मनान तू कोण आशिल्ले तांगेले मनान तू तो कृष्ण आशिल्लो 11 वर्ष प्रायेचो तांचे अवस्थेन तू वृंदावन सोडून गेला त्या कृष्ण मना आसा ती ताजे मध्ये कृष्णा कदा पळयली कृष्णान वोड जावन वार्डीक करून 16,108 बायलो करून द्वारकाधीश जावन राय जावन मस्त परिवर्तन जाला तांणी ते पुरो पळयली तांगेले मनान तू तोच कृष्ण सान कृष्ण बड्डी घेवन गायक हाकता आशिल्लो मुरली घेवन वाजयता आशिल्लो तो पुरो तांगेले मना आसा आणि त्या कृष्णाक तांकां भेटचे आसा त्या भाव घेवन तांणी थंय वचप थंय पावले मागीर हांगेल गांवाचे पुरा हांगाले गांवा स्वरूप विलेज गर्ल्स विलेज पीपल दे आर गोइंग इन सिटी तांणी पुरा सिटी एटमॉस्फियर कुरुक्षेत्रांत तू आणि तांगेल्या आश्चर्यान तू आणि तांगेल्या एम्बॅरसमेंटान तू भर घालचे कितें तांकां दूर दाखोवन मस्त रथ देख पडटा रथ तेर देख पडटा तेरा येद्राक सैनिक असत मस्त पुरा सिक्युरिटी प्रोटोकॉल घेवन राजदंड घेवन सैनिक राबले आसत हजारो सैनिक राबले आसत ताची मागशी एक रथ येता आसा अतिशय दिव्य ऐश्वर्य संपन्न रथ आणि तू नंदी घोष ताजेरी कोण की दिव्य पुरुष राबिल्लो आसा रायाल वेश घालून रायाल मुकुट घालून भांगरा ऑर्नामेंट घालून झगझग झगझग अवंगाल घालून तातूंतल्यान कोण की महापुरुष राबिल्लो आसा मागीर गायक कोण पळयल्यार कळ्ळें की तो कृष्ण आसा पण तो आंबेल कृष्ण न्हय आम्ही ताका हाता बड्डी घेवन हाता मुरली घेवन चप्पल घालना अशी गाय चरताना पळयलो आशिल्लो हो कोण कृष्ण आमकां गोत ना हो कृष्ण आमकां कृष्णाक ह्या रुपान तो पळोवचो नाशिल्ले आमकां ताका पळोवचें आशिल्लें गोपाल कृष्ण रुपान तूं अशी मनान तूं भारी कश्ट जाला मनान तूं एक कृष्ण आसा ताका त्या रुपान तूं पळोवचें मन आसा पण दिसतो विंगड तो आणि आश्चर्य भर म्हळ्यार ताजी मागशी मस्त रथ येता ती तातूं झग 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 आंगाल घालेले मस्त भायले मनशां आसा ती क्वीन्स ऑफ द किंग तेन्ना कळटा की ह्या जागेर पुरो बायलो आसा ती आणि पुरा मंत्री आणि तागे पुरा रथ पुरा अशी पुरा मस्त गर्दी आसता तू आणि मस्त दूर आसा ते तांकां मना विचार आसा की आत्ता वचून कृष्णाक आलिंगन दिवका म्हणून पण त्या आलिंगन दिवचे खातीर मध्येन तू हजारो जान आसा ती त्या पुरा पार करून वचचें जायना मनान तू मस्त कश्ट आसा ती कसं म्हणून कळना कशें करचें हे पुरा गर्दे भितरी हे पुरा सिक्युरिटी प्रोटोकॉल ब्रेक करून तागेले लागीं कशी वचचें म्हणून गोतूना आणि तो दूर धरून पळयत आसा आणि स्मायल दिता आसा पण त्या स्मायलान तुका अर्थ ना कारण ते स्मायल तांकां नाका आशिल्ले तांकां गोपाल कृष्ण जावपाक आशिल्लो द्वारकाधीश कृष्ण जावपाक नाका आशिल्लो तेन्ना उद्धवान तांगेली ती बिकट अवस्था पळयल्या आणि उद्धवा तांगेली मागीर मिटींग सभा करून लायक अरेंज करी म्हणून तांणी मागीर ते मस्त काण आसा एक विंगड मिटींग यशोदा आणि नंद महाराज हांगले वट जाल्ला एल्डर गोपाज अँड गोपीज सेपरेट मिटींग सेपरेट भाव आम्ही आजी डिस्कस करूया स्पेशल मिटींग अरेंज विथ ओनली गोपीज उद्धवा सांगून कृष्णान त्या गवजे भितरी वेळ काणू भायर वचून ते पुरा विधी आणि पुरा केला सूर्यग्रहण आणि स्नान आणि पुरा पूजा आणि पुरा ते नियम पालन केलं मागीर तिके जनता हॅपी जाल्या मागीर मध्येच वेळ काणू उद्धवा सांगून गुप्तपणे त्यांनी भायर वचून एक विशाल महालान तू राधा आणि गोपीज हांकां सगळ्यांत मिटींग केला तेन्ना कसं जालें राधा सकाळ पळोवन राबल्या सकट गोपी सकाळ पळयता ती तेन्ना ललिता सांगले राधा पळय गो कृष्ण आयला तेन्ना राधाल ती अवस्था पळयली कशें बाई केस पुरा सोडलेले
केंसां तूं पुराय when your hair become lusterless, ताका खाण समना, जेवण समना, न्हीद समना, तेन्ना आमगेली केंस कशी जाता ती ड्राय एंड लस्टरलेस, तशी पुरा केंस सोड बसल्या ती. इतली शरीर बारीक जाला, सपूर जाल्ल्या ती, खाल्ल्या पिल्या मेरी हाड्डां आनी हेर मात्र, डोळे एकदम भितर गेल्या ती, अशी पुरा क्रश जावन हांव सांगलें बघा तुका ते तनुक्षीणता, ते पुरो अवस्था तांगेले आसा, शरीर क्रश जावन आसा, दुख्खी जावन आसा, चेहऱ्यार दुःख दिसता आसा आणि गळ सकाळ करून बसले आसा. तेन्ना कृष्णाक ही अवस्था पळोवन भारी दुःख जाला आणि शरीराची विंगड विंगड परिवर्तन जाला शरीराची. तेन्ना ललित म्हणाली, राधा राणी पळय गो कृष्ण आयला. तर त्या कृष्णा रूपच पळय, महाभाव जाल्ले रूप. त्या राधा राणीक त्या अवस्थे पळोवन इतलो मोग निर्माण जाला, इतलो मोग निर्माण जाला की महाभाव परमोच्च प्रेम प्रकट झाला. आणि त्या अवस्थेन तू ललित म्हणता, राधा पळ गो कृष्ण आयला. तेन्ना राधेनं एक पंत गळ वरती केला, वयर करून कृष्णा पळयला आणि आमगेल डोळ्यान तू तिगेल डोळ्यान तू त्या पुरा स्वरूप स्वीकार करून ग्रहण करून हृदया भितरी बसयला आणि अपास डोळे बंद करून गळ सकाळ केला. आचार्य सांगता ती ताजो अर्थ कसो नाही की कृष्णाक इतले वर्सां मागिरी पळयला मागिरी कृष्णाला शरीरान तू विचित्र परिवर्तन जाल्ले आणि त्या परिवर्तनान तू प्रेम करता जेन्ना कळता की ह्या मोगा परिवर्तन, मोगा निमित्त जाल्ले परिवर्तन, मोगा निमित्त निर्माण जाल्ले महाभाव प्रकाश म्हणून राधा राणी ते जाणीव जाता, अनुभव जाता, अनुभव. आणि त्या अनुभव झालेलो ते दिव्य स्वरूप, प्रेमाळ स्वरूप डोळ्या दाखवून भितर घेऊन स्वीकार करून हृदयान तू स्थापन करून ते अपास केन्ना पळोवच्या मेळटा म्हणून गोतना. आज इतले वर्सां मागिरी कृष्ण पळोवच्या मेळटा आनी केन्ना पळोवच्या मेळटा म्हणून गोतना. त्या खातीर त्या रूप हृदयान तू स्थापन करून ताची वैरी डोळे बंद करून राधा राणी चिंतन करता आसा. आणि त्या रूप पळोवन कृष्णाक बोध चुकला. अपास कृष्णाक राधे राधे म्हणून बोधार हाडला. अशी नमुन्यान तू राधा आणि कृष्णा भितरी संवाद झाला. राधेक कृष्णान सांत्वना दिल्या हांव येता असं म्हणून. आणि राधान सांगला तिका की तू इतली वर्स आमकां मेळ्ळी, आज तू मेळता आसा आमकां, पण कसं प्रयोजन? हांगा तुगेल हातान तू मुरली ना, तुगेल हातान तू गाय हाकची स्टिक ना, लखुटी, तुगेल माथ्यार मोरपुंख ना, तुगेल सकाळ पितांबर ना, तू राजवस्त्र घालेलं आसा, तुगेल गळान तू गुंजमाला ना हाणतो, तुगेल मागशी यमुना ना, तुगेल मागशी गोवर्धन पर्वत ना, तुगेल मागशी वृंदावन धाम ना, तू आसवई पण तुगेल बट्टू कसं कसं आसू का ते हांगा कसं नाही ना, तू कसं खातीर हांग राबला. आमगेल मनान तो विचार आस की तुवें आमकां उपदेश करची पशी, सांत्वन करची पशी, तत्वज्ञान सांगची पशी सीधा वृंदावना येवेत. दशमस्कंदान तू 82nd चॅप्टरान तू 48 वर्स आसा तातूंत तू सांगिल्लें आसा की तुगेले जे चरण कमल आसा पळय ते तू आमगेल हृदयान दवरका. कितें म्हळ्यार आमगेल मन वृंदावन आनी तुगेल चरण थंय आसा का, हांगा कसं लायक कुरुक्षेत्रान तू, द्वारकेन तू, मथुरान तू, तुगेल चरण कमला कसं नाही काम ना हांगा. तुगेल चरण कमला खातीर बेस्ट जागा वृंदावन, वृंदावना भूमी, वृंदावना राज्य, तुगेल चरण कमला स्पर्शा खातीर आतूर आसा. तांची गाय तुका पळोवच्या खातीर आतूर आसा. तुगेल वट्टू उपास जंगलान तू चर्च खातीर वचच्या खातीर आतूर आसा. तुगेल मुरली आवाज आयकुच्या खातीर पुरा पक्षी, गाय, मांकड, पुरा मोर पुरा आतूर आसा ती. कसं खातीर हांगा आस तू, हांगा राबून कसं करता तू. तुगेल भित्तवयली एकय प्रवृत्ती हांगा प्रकट करच्या खातीर साध्य ना तुका. तू कृष्ण, तू मुरली कृष्ण, तू गोपाल कृष्ण, तुगेल खंयची प्रवृत्ती हांगा प्रकट जावच्या खातीर अनुकूल वातावरण ना. म्हणून तू आमकां तत्वज्ञान सांगू नाका. आम्ही योगी नाही, आम्ही ध्यान करतले नाही, आम्ही तपस्वी नाही, आम्ही संसार पडले भितरी आशील भायली मनश्यो. आमकां तुगेल तत्वज्ञान कळना. आमकां एक्क कळता आमगेल मन आम्ही तुका दिला आणि आमगेल मनाचे वृंदावन आसा, आमगेल हृदय वृंदावन आसा.
योगी लोक तपस्या करून तुगेल चरण कमल तांडून घेऊन हृदयान तू दवरता ती. आम्ही योगी नाही. आम्ही तुका विनंती करतात की तू स्वतः जाऊन तुगेल चरण कमल आम्ही हृदया दवर का म्हळ्यारी ताची मतितार्थ अशी म्हळ्यारी तू या पुरा सोडू वृंदावना येऊ का अशी त्यांनी इनडायरेक्टली सांगले असं. सार्कास्टिकली टॉन्ट बावन सांगितलं असं की ब्रह्माक तू निर्माण केलेले आशिल्ले तुगेल्या नाभी दाखवून कमल निर्माण जावन तू ब्रह्मा जन्म दिला. ब्रह्मा अंधकार आशिलो अज्ञान आशिलो तेन्ना तू ब्रह्मा ज्ञान दिला. तेन्ना ब्रह्मान सेवा करू सुरू केल्या. आम्ही ब्रह्म नाही. आम्ही तुगेल पट्टा दाखवून आयले कमळा दाखवून निर्माण झालेली माणसं नाही. आम्ही गावची मनस्य. आम्ही सिंपल हार्टेड मनस्य. आमको पुढा कसं नाही गोतना. आमको योग गोतना ध्यान गोतना तपस्या गोतना कसं नाही आमको गोतना. आमको एक्क गोत असो तू आमगेलो गोपाल कृष्ण आणि आम्ही तपस्या करून तुगेल चरण कमल नेमदिना ती. आम्ही तुका आदेश दिता ती की तुगेल चरण कमल तू वृंदावना दवर का म्हणून. तांगेल भाव पळोवन कृष्ण भाव विभोर झाला आणि तरी कृष्ण त्यांना त्या मुडांना तत्काळ वृंदावना वच्चे. त्यातनं त्यांनी मना भितरी व्याकुळ जावन कृष्णाला रथाक तेराक दोरी बांधून तांडील अस. कशी सांगचे भाव म्हाका गोतना. कशी वर्णन करचे की राधा राणीने व्याकुळ झाल्या. राधा राणी विनंती करून गोपीने विनंती केल्या तू आत्ता येऊ का म्हणून. पण कृष्ण आत्ता येऊचे तयार ना. राजवस्त्रकान राबिल असतंय. त्यांना अति व्याकुळ जावन मागीर राधेन आणि सकट गोपींनी मनान त्या मना भितरीची मनांतूची मना पटला भितरी दोरी घेऊन त्या रथा बांधल्या आणि बांधून तो रथ तांडिला. खंय दाखवून कुरुक्षेत्र दाखवून तांडून तो हृदय हाडला. कृष्णा कुरुक्षेत्र सोडू तू वृंदावना येऊ का. कसं काय तरी हांगा टाइम वेस्ट करतास तू. सकट त्याग करून तू ऐश्वर्य त्याग करून पुरा नक्क झालेलं पुरा त्याग करून तू वृंदावना येऊ का. अपास पण तू मुरली वाजू का. अपास पण तू गाय घेऊन वना वाचू का. अपास पण तू आमच्या घरला येऊन लोणी खांपू का. त्या पुरा रोण 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 त्यांनी तेर तांडील असं. ती संकल्पना रथयात्रा संकल्पना. त्या खातीर रथयात्रा आम्ही महोत्सव करतात. कसं भाव असाचे भितरी की कुरुक्षेत्रा भितर आशिल्लो कृष्ण ऐश्वर्य संपन्न कृष्ण ताका मोगान ताणें तांडील असं आणि वृंदावना घेऊन वचत. आणि ह्याच खातीर जगन्नाथ भगवंत वर्सा एकपंता 7 दीस वृंदावना वतात. इथे म्हळ्यारी गुंडीच्या मंदिर गुप्त वृंदावन. थंय वृंदावनांतू वृंदावना भाव आशिल्ले गोपी जणी राबतात. आणि ताणे अनेक निमित्त आसा. जगन्नाथानं गुंडीच्या देवीक वरदान दिल्लें आसा. जगन्नाथाले वरदान मागिल्लें आसा इंद्रुदन की म्हाका पुत्र जावचो नाका. म्हाका मेगेल पुत्रा वटू आसक्ती जावन तुगेले वैरी आसक्ती उण करच्या ना म्हणून म्हाका पुत्र नाका. म्हाका पूत नाका. देवान तथास्तु म्हणलेलें आसा. पतिव्रता देवी म्हणटा अरे मेगेले बामणाना म्हाका निमगेल शिवाय वर मागून जाला. आता हांव कसं करचें. आता म्हाका पूत ना. देवा मागीर तू पूत जावं का म्हणून. देवा म्हणटा की तू मुगेल पाची मौसिमा आणि तुका भेटू खातीर वर्सा एकपंत 7 दीस सगळं येऊन राबता. त्या खातीर रथयात्रा जाता आसा. त्या निमित्तानं देव ऐश्वर्य संपन्न जीवन हांगा 352 दिवस अनुभव करता आसा. आणि 7 दीस थंय वचून राबता. आणि पुरा वृंदावना गोपी तांगेले पुरा मोगान केलेलें जेवण खाता. तांगेले बटू वनान तू गौचारण करता. तांगेले बटू प्रेमा आदान प्रदान करता. तोच भाव आसा. म्हणजे एक जागेन तू शंख क्षेत्र पुरुषोत्त क्षेत्रांत तू जगन्नाथपुरीन तू एक कडेन एक बदेन ऐश्वर्य कुरुक्षेत्र 10 किलोमीटर मुखार गेले मागीर गुप्त वृंदावन गुंडीच्या मंदिर. एक जागेन तू 2 नमुन्या भाव विंगड काळान तू देव अनुभव करता आसत. तर ह्या रहस्य जगन्नाथपुरीचे म्हणजे सूक्ष्म रूपान तू प्रथम रथयात्रा खंय जाल्लेली सक्कड गोपीच्या हृदया भितर जाल्लेली. इन द हार्ट ऑफ ऑल द गोपीज द फर्स्ट रथयात्रा टूक प्लेस. आणि ती हृदयान तू संपन्न झालेली सूक्ष्म रथयात्रा ती बाह्य स्वरूपान तू आता लाकडा रथ करून 16 चक्र 12 चक्र 14 चक्र म्हणून करून आम्ही तांडी जाती. पण ताचो भाव कसो नसा त्या म्हळ्यार
कृष्णाक ऐश्वर्या अवस्थेंतुल्यान मोगान तांडूचे असं वृंदावना अवस्थे खातीर आणि सकाळ लक्ष एक असं की कृष्णान वृंदावना येवका आमगेल देवपण विसरनो एक गोपाल म्हणून आमगेल उठ राबुका आमगेल लोणी खांपुका एक सांज चेडवा म्हणून राबुका अवसल दूध पिवका अशी पुरा तांगेल मनात तो विचार आसा दॅट इज कॉल्ड एज माधुर्य त्या माधुर्य अवस्थेन तू तांडूचे मेरी दिस इज द टसल बिटवीन ऐश्वर्य अँड माधुर्य ऐश्वर्य आणि माधुर्य हातूंत भितरली आहे युद्ध आसा मोगा युद्ध तर तू केन्नाय प्रतिपंथा माधुर्य गेट्स विक्टोरियस सो दिस इज जगन्नाथपुरी दिस इज वृंदावन आमकां कळचे कशें म्हळ्यार रथयात्रेचे मूळ खंय आसा रथयात्रेचे मूळ वृंदावना भितर आसा रथयात्रा सिक्रेट इज हिडन इन वृंदावन धाम हेच वृंदावन धाम ताचो भाव ताचो मोग आस्वादन करचे खातीर कृष्ण केन्नाय व्याकुळ आसा त्यामुळे रापच्या आसा ऐश्वर्य घेवन मना भितर कसं आसा सकडा पशी व्हडले कसं नाही बाह्य स्वरूप नाही आम्ही सुद्धा कशें दिसता म्हणून इम्पॉर्टंट ना आमगेल्या मना भितर कसं चालला दुःख असं की सुख असं की मोग असं की मना भितर कसं भावना असं त्या मात कृष्ण पळयता आमगेल्या जीवनांतूय मना भितर अस्तित्व आसलें त्या महत्वपूर्ण आसा आमी भायर कशें दिसता ती गोर आसा ती काळ आसा ती धनवान आसा ती गरीब आसा ती ताका महत्व ना मना अवस्था कसं आसा संतोष आसा की दुःख आसा की कष्ट आसा की जाळ आसा ती त्या महत्वपूर्ण आसा तशी जगन्नाथाल्या मना भितरी वृंदावना बद्दल मोग आसा त्या तागेले अस्तित्वाचे सार आसा दॅट इज द एसेन्स ऑफ द अस्तित्व ऑफ द लॉर्ड त्या आमकां कळल्यार आमगेलें जीवन सफल आसा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे या पुरा रहस्यमय भाव आमकां कळपाक जाल्यार एक मार्ग आसा तो म्हळ्यार संत आश्रय साक्षात्कार प्राप्त संत आश्रय कोणाक संतांक कोणाक महाजनांक ऋषी मुनीला आमकां आश्रय घेवका आणि तांगेल आश्रयांतू आम्ही देवाल नांवां जप करता केन्ना आमी तांगेल आश्रय घेवन देवाल नांवां जप करता ती तेन्ना आमकां रहस्य हगुरगुर कळटा आतां आमी सांगेल मात्र एज थियरी एज रेड फ्रॉम बुक्स एज हर्ड फ्रॉम लेक्चर्स ताची अनुभूती जावका आसल्यार आमी नित्य नेमान प्रामाणीक जावन शुद्ध हृदयान देवाल नांव घेवन जप करता आणि श्री गुरुले आशीर्वादान तांगेल आज्ञा पालन करता आमगेल संपूर्ण जीवन तांगेल आज्ञे पालन करना भितरय आसता तेन्ना आमगेल 100% लायफ तांगेल आज्ञा पुर्ती खातीर समर्पित आसा आणि ताजे वटू साधना आसा स्पिरिच्युअल प्रॅक्टीस आसा तेन्ना हगुरगुर आमगेल हृदय पटला भितरी आमकां ह्या रहस्य अनुभूती रूपान प्रकट जाता जाचे खातीर ही काणी आमकां सदैव आयकता रावुका आज आयकल्यार आज आमकां कितले पर्सेंट कळटा म्हणून गोतना आणि मुखारी साधना करून आयकल्यार आनी चड कळटा अनेक वर्सां आयकल्यार उपास अनेक चड कळटा ताची अनुभूतीन तूं वाड जाता ती आमकां अनुभूतीन तूं वाड जावका ती अगत्य आसा सकडा पशी महत्वपूर्ण अनुभूती स्पिरिच्युअल रियलायझेशन केन्ना आमगेली अनुभूती जाता वृद्धी जाता तेन्ना आमगेली बद्ध आध्यात्मिक प्रगती जाता आणि संत कृपा आणि आध्यात्मिक साधना आणि नित्य नियमान हरिकथा ऐकूचे नियम दवरल्यार निश्चित रूपान या रहस्यमय कितले रहस्य असते देवालय आमगेले ते पुरा आमगेल्या हृदयांतू प्रकट जातात हरे कृष्ण